जी तुमक स्वागत सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद मातेजी उपस्थित असेल तसले आमगेले कोंकणी बांधवाक मेगेले पूर्व प्रणाम आणि मग अवकाश कंदिल्ले असले कोंकणी भागवत पुराण हांका मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्णा क्लास स्टार्ट करचे पुढे आम्ही भागवतमाचे ग्लोरिफिकेशन करूया। सनातन गोस्वामी हांनी बरयले तसले सर्व शास्त्राभिर्पीयूष सर्व वेदैक सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य सर्व वेदैक दृक्पद सर्व भागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभो कलिद्वांदोदिदादित्य श्री कृष्णा परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षाक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु मे मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महाधन मद्निस्तार मद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तु मे असाधु साधुता दायिन् अति नीचोच्चताकरा आनमुञ्चा कदाचिन्मां प्रेम्नारत् कण्ठयो स्फुरा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सगळ्यांक दिसते असणे शेअर केलेले मेगल आवाज क्लियर असवे। वही माता जी क्लियर। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आईचे सब्जेक्ट मॅटर असा मस्त गूढ बी असा बेगीन अंडरस्टँड करच्याक बी बेगीन आमका बेगीन आमगे कंप्लीटली आम्ही एब्सॉर्ब जावका कृष्णाला हांतू तो बेगीन कठीण सब्जेक्ट जाल्यार बी म्हाका आशिल्लें तसले एक अल्प ज्ञानान हांव सांगच्याक हे प्रयत्न करता। आयचे विषय असा रिमेंबरन्स इन सेपरेशन इज युनियन। सगळ्या गोष्ट रिमेंबरन्स म्हळ्यार भगवंताले याद हे करचे भगवंताले एक स्मरण करची आणि इन सेपरेशन सेपरेशन विरह भावना भितर आणि ताजे भल कसं मेळता आमकां युनियन भगवंता बरोबर एक आमगेले संबंध स्थापन जाता हाका शास्त्रा भितरी सेपरेशनाक विप्रलंब म्हणलं आसा आणि युनियनाक मोहन विप्रलंब आणि मोहन अशी म्हणलं आसा। हरे कृष्णा हे हे अध्याय कसा असा थर्ड कॅन्टोचे सेकंड अध्यायाचे फर्स्ट श्लोका भितरी हातूंत आमकोच श्रीमद भागवतम सुखदेव गोस्वामी हांनी परीक्षित महाराजाक तशें सांगिल्लें आसा। हांगा हे श्लोका भितरी सुखदेव गोस्वामी हांनी परीक्षित महाराजाक सांगते आसाची की एक ग्रेट डिवोटी भगवंताले अशी मस्त महान भक्त जाल्ले आसाची म्हटल्यार तांतू भितरी उद्धव कसा असा हांका हांगेल कसले कंपॅरिजन ना भगवंताले एक संबंध एक भावाले एक वारगी जात आशिल्ले तांणी कझिन जात आशिल्ले आणि तशीच भगवंताल बरे एक मित्र सुद्धा नाशिल्ले आणि हे ग्रेट डिवोटी जावन आशिल्ले तसर उद्धव कसा असा आणि हांग एक पटीक विदुर महात्मा आमकोचा केन्ना युद्धा भितरी केन्ना विदुरान भाग घेतिल्लो ना कुरुक्षेत्र वारा भितर केन्ना कुरुक्षेत्र युद्ध चलता तेन्ना तांणी ಒಟ್ಟು सोडून भगवंताले धामाक तांणी भायर सरताचे तशें फिरते फिरते तांणी उद्धवाक मेळचे येताचे उद्धवाक मेळचे येवन तांणी उद्धवाक विचारता गोतुरता भगवंताला अत्यंत समीपाचे आनी भक्त आणि विचारताची की भगवंताले कसले मेसेज म्हाका सांग म्हण सांगल तेन्ना केन्ना भगवंताले तेन्ना कृष्णाल नाव ऐकल तशी उद्धव इमिडिएटली तांगेले एक्सेसिव्ह एंग्जायटी सांगल्यार आमी पळोव येता विप्रलंब भावना भितर केन्ना भक्त उरतकी तांगेले कंप्लीट तांगेले शरीर तांगेले मन कंप्लीट ते भगवंताले हातूंत वता अशी उद्धव असले भक्त लोक कसं करताची तांकां केन्नाचे भगवंता कडच्यान तांणी सेपरेट जाले नाचे आणि एक नमून तांगेले एक हे आशिल्ले निमित्त आनी हांगा पळोव येता आमी कृष्ण आणि उद्धवा भितर दोग लोक एकदम सेम दिसता आशिल्ले तांणी कसले तांगेले डिफरन्स नाशिल्ले केन्ना तांणी भगवंताला एक्सेसिव्ह एंग्जायटी भितर वताची भगवंताक तांणी याद करचे लागताचे तेन्ना
कशें जाता की म्हळ्यार तांगेले एक तांगेले कंप्लीट तांगेले एक भाव चेंज जाता कित्याक की म्हळ्यार उद्धव आनी सामान्य न्हय. उद्धव जेन्ना 5 वर्सां चेडूं आशिल्ले तेन्ना दोन ताणें भगवंताल भक्ती भितर इतले लीन जाल्ले की म्हळ्यार आमी आतां पळयताचे आमगेले भौतीक जगतात चेल्ली उरल्यार खेळणी बार्बी डॉल घेवन खेळताची आनी चेल्ली उरल्यार कार नाल्यार बंदूक असले घेवन खेळताची. जाल्यार उद्धवाल कसो स्पेशालिटी की म्हळ्यार ताणें सांदोनूची कृष्णाल एक म्हणके आशिल्ले गोंबे घेतिले आनी कंप्लीट ताणें तातूंत ते सांगले ते भगवंतान तो सेवेत इतलो ताणें एब्सॉर्ब जाल्ले उरताशिल्ले की म्हळ्यार इवन तांगेले आवसू तांकां तांणी पिवचे आपयल्यार बी तांकां वचच्याक मन उरना. कित्याक की म्हळ्यार ताणें इतलें कंप्लीट भगवंता खातीर गायन करचें भगवंतान मुखार नर्तन करचें भगवंताक आपणाक खावचें कसो दितवे आवसू ताका ताणें ताका भोग दिवचे भगवंताक न्हिदोवचे प्रत्येक इडी दिवस तांणी भगवंता भितर इतलें लीन जावन उरता की म्हण सांगल्यार तांकां इतलें एब्सॉर्ब जाल्ले उरता की म्हण सांगल्यार तांणी इवन 5 वर्सां जावन अशें सुखदेव गोस्वामी कसो म्हणटा की म्हळ्यार हे भगवंताले सर्वीस उद्धवाल सर्वीस कसो आसा कंटिन्युअसली उरता म्हळ्यार ते 5 वर्सां चेडा दोन भगवंताल तांणी एक पुरल एंड पर्यंत तांगेले जिवनाचे एक हे पर्यंत ते हातूंत सर्विसा भितर कसलेय कमी जाल्ले उरना. आमी पळयता भौतीक जगतात एक एक प्रेम प्रेमिका उरताची तांगेले एक समय पर्यंत तांगेले हातूंत ते उत्कंठता उरता प्रेमाची जाल्यार समय कशी पास जाता की टायम कशी पास जाता की तशें ते एटिट्यूड तांगेले कमी जाते वता. तांगेले वार्डे जात की हे जात की कित्याक भौतीक जगताची प्रत्येक तशीची खंयचे परमनेंट न्हय. जाल्यार उद्धवाल कसले भगवंता बद्दल सर्वीस आशिल्ली की भगवंताल ते भक्ती प्रेम भक्ती आशिल्ली की तांगेले ते सर्वीस केन्ना कमी जालें ना ते कंटिन्युअसली आशिल्ले तांगेले. आनी केन्ना विदूर तांकां विचारता कृष्णान कसो तुमकां मेसेज दिले म्हाका सांगाची म्हाका आयकूं का तुमगेले खंयच्यान म्हळ्यार तेन्ना तांणी एकदम भगवंताल भक्ती कित्याक की तांणी इतलें प्रेम करते उरता की म्हळ्यार कृष्णाक तांणी विचार बी करूं शकना कृष्ण हांगच्यान म्हाका सोडून गेला म्हाका भौतीक जगताच्यान तांगेले आध्यात्मीक जगतात गेला म्हूण सांगून तांकां विचार सुद्दां करचे जायना. कित्याक की म्हळ्यार जेन्ना विदूर तांकां विचारचे आयिल्लो ऑलरेडी कृष्ण भौतीक जगताच्यान गेल्ले उरता तांगेले आध्यात्मीक जगताक. केन्ना तांणी ते एक मुमेंटा खातीर तांगेले डेड सायलेंट तांणी कंप्लीट शांत जावन वताची आनी तांगेले हे शरीर कसो आसा ते स्तब्ध जावन वता मुवमेंट बंद जाता तांतू भितर आनी तांणी इतलें नॅक्टर भगवंताले कृष्णाल नांव घेतलें तशी तांकां कृष्णाल ते रिमेंबरन्स जाता मग इतलें तांणी वता की म्हळ्यार विष्णू स्मरण माता की तांगेले कसले तांकां एक हें जायना कंप्लीट तांणी भगवंताले पादाचे सेवन करचें लागता पादाचे तांगेले भगवंताल पायाचे तांगेले रिमेंबरन्सांत वताचे तांणी. आनी हे हे एक्स्टसी कसो आसा हे डीप 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 जाते वता तांगेले ते विदूर महाशय कसो आसाचे महात्मा ते पळयते आसाचे कसो जाते आसा हांगेर हातू भितर हांगा कसले उलोवच्याक तांणी शकनाचे तेन्ना कसं करताचे उद्धव की म्हणटाचे की तुम्ही एक काम करा की हे कित्याक म्हाका श्रीमद भागवतम हातूं मर्यादा व्यतिक्रमा म्हणलें आसा. मर्यादा व्यतिक्रमा म्हळ्यार कसं की म्हळ्यार एक एजा लोकांक एक एजा लोकां बरोबर तांणी ताजे शेअर करे तांणी तांकां उपदेश दिवेत जाल्यार तांणी उद्धवा पेक्षा विदूर महाशय कसो आसाचे वयान मस्त व्हड उरताचे. तांकां दिसता की हांव भगवंता बद्दल सांगच्याक हांव लायक ना कित्याक की हांव वयान सार आसा तशें हांव तांणी ताका मैत्रेय मुनी कडेन वचा केन्ना म्हाका भगवंत हांगच्यान डिपार्चर जातना म्हाका केन्ना ताणें उपदेश दिलो की तेन्ना मैत्रेय मुनी सुद्दां थंय आयिल्ले आशिल्ले. तांणी तुमकां छंद करून समजून सांगतले म्हूण तांणी उद्धवा कडेन आनी रडचें लागतात तांणी विदुरा कडेन की तो भगवंत एक सूर्य अस्त जालो भगवंत म्हणलो तो सूर्य कसो आसा सूर्य नारायण हे उजवाड दिवता आसले सूर्य हे भौतीक जगतच्यान अस्त जालो म्हण रडचें लागताचे आनी तांणी काही भगवंता बद्दल उलोवच्याक तांणी ते हातूंत उरनाच ते परिस्थितीचे उरनाच. तेन्ना विदुराक अर्थ जाता की हे करेक्ट आसा हे म्हण सांगून तेन्ना अशें प्युअर डिवोटी आसले बुद्धव आसले हे लोक तांकां कसले भौतीक जगताचे कसले एक तांगेले हातूंत एक तृण मात्र बी तांणी हे उरना कित्याक तांणी कंप्लीट 24 तास भगवंतालेच एक
लविंग सर्विस दिव्य तांणी एक दिव्य प्रेमा भितर एंगेज आशिल्ले निमित्त तांकां कसले एक बाकी तांकां हे भौतीक जगतात हातूंत उरनाचे भले तांगेले देह हे भौतीक जगतात उरतले जाल्यार ताणें कॉन्स्टंट भगवंताले एक स्मरणा भितर आशिल्ले निमित्त तांगेले कसले एक एक्टिविटीसा भितर तातूंत भितर भगवंत तांगेले बरोबर उरता केन्ना भगवंत तांगेच्यान विंगड जायना हे तेन्ना उद्धव केन्ना रिक्वेस्ट करता की उद्धवाक हे त्यांनी पळयताचे आनी तांणी उद्धवान सांगले तशी तांणी तांगेली परिस्थिती पळोवंक तांणी मैत्रेय मुनी कडेन वता सांगचें हे आमी पळोव येता हे अशी कॉन्स्टंट रिमेंबरन्स लॉर्डल एक्टिविटी केन्ना डिवोटी केन्ना तांकां अलायव दवरता तांणी केन्ना हे कित्याक म्हळ्यार भौतीक जगतात प्रत्येक कसो आसा एक क्षणा खातीर आसा थोड्या वेळा खातीर आसा थोड्या वेळा खातीर ते चेंज जाते उरता जाल्यार एक कॉन्स्टंट रिमेंबर भक्ताले हे हाचे निमित्त भगवंत तांगेले विचारा भितर कायम तांगेले एदराक उरता आनी केन्ना तशें कृष्ण कसो करता तांकां भगवंतान दोन लोकांक एक तांगेले अत्यंत प्रिय शिष्य जावन तांगेले मित्र जाल्ले आसले तसले अर्जुनाक भगवद्गीताचे तांकां एक उपदेश दिले तशीची उद्धवाक सुद्दां कित्याक की म्हळ्यार आमी लास्ट टायम सेकंड कॅन्टो भितर 9th चॅप्टरांत पळयल्ले ब्रह्माजीक चतुर्श्लोकी भागवता मूलक भागवतमाच पुरो सार भगवंत तांकां सांगता तशीची अनेक तांगेले एक मस्त महान भक्त आनी तांगेले मित्र आशिल्ले तसले उद्धवाक सुद्दां कृष्ण तांकां हे भागवतमाचे एक हे सांगता उद्धव कसले भगवंताले कझिन ब्रदर आनी एक पटी कृष्णाक पळोवच्याक तो द्वारकाक आयिल्लो उरता तेन्ना द्वारका वासीक लोकांक की कळना की कृष्ण कोण की उद्धव कोण म्हण कित्याक की म्हळ्यार कृष्णालो एक कझिन जावन आशिल्लो तसलो उद्धव कसो आसा कृष्णाले सेम वय उरता तांगेले आनी तांगेले फिचर्स तांगेले बॉडीली एक हे कंप्लीट कृष्णा म्हणके रिसेंबल जाते उरता आनी कित्याक की म्हळ्यार अशें म्हणटा की म्हळ्यार एक भक्त कंप्लीट भगवंताले एक भक्ती भितर लीन जाल्ले निमित्त कृष्ण तांगेले एक फेस कट हे सुद्दां भगवंताक रिसेंबल करता काय एक पळया हे भौतीक जगत तातूंच एक पती पत्नी मस्त वर्ष दोग लोक संगती राबताचे तांगे दोग लोकांले एक प्रेम एक भौतीक जगताच प्रेम उरता तातूंत सुद्दां ना पत्नीले एक तिगेले एक हे कसो आसा भाव तिगे फेस ते चेंज जाता काय केन्ना केन्ना अशी म्हणटाची पती पत्नी केन्ना केन्ना भाव भयणशी दिसताची अशें आमी म्हणटाचे एक लोक मस्तलो आनी हे तरी दिव्य तांगेले प्रेम इतले वर्स दोन 5 वर्स दोन कृष्णाले एक हे केल्ले निमित्त उद्धव कसो आसा सेम कृष्णाले रिसेंबल कृष्णा म्हणके दिसताशिल्लो अशें म्हणटाचे तांकां कसलेय तांगे चेंज उरनाशिल्ले केन्ना कृष्ण तेन्ना तांगे सांदीपनी मुनील आश्रमाच्यान केन्ना वापस येत की तेन्ना उद्धव थंय आयिल्लो उरता उद्धवाक पळोवन मस्त आनंद जाता भगवंताक कशी भक्ताक भगवंताक पळोवन आनंद जाता की तशीची भगवंताक सुद्दां ना आपणाल भक्ताक पळोवन मस्त आनंद जाता आनी तांणी भगवंतान कृष्ण कसो करता उद्धवाक रिक्वेस्ट करता कित्याक की म्हणटाची की कित्याक की तांणी मस्त तांगेले एक डियरेस्ट सखा मस्त तांगेले प्रिती सखा आनी तांगेले तांकां म्हणटा की म्हळ्यार तूं वृंदावन वचूंक गे व्रजवासी लोकांक म्हगेले एक सपरेशनान तांणी मस्त दुख्खात आसाची तांकां वचून म्हगेले संदेश दी तांकां म्हगेले एक बदल सांग हांव कशी हांगा कशें तांकां याद करता तांकां मस्त बेजार करनाका म्हूण सांग समजून सांग म्हूण तांकां आपणाल हे कसं कित्याक की म्हळ्यार व्रजवासी लोक कसो आसाची कृष्णाक अत्यंत हृदयाक प्रिती प्रेम लोक आनी तशीच उद्धव सुद्दां ना भगवंताक मस्त हृदयाक लागीं जावन आशिल्ले निमित्त कृष्ण कसो करता ते करेक्ट कोण मनुष्य उद्धवच करेक्ट एक पर्सन ताका आपणाल एक संदेश थंय पावोवच्याक म्हणून कृष्ण कसो करता उद्धवाक वृंदावनाक धाडून दिता केन्ना वृंदावनाक उद्धव वतकी तेन्ना तांकां ते वट्टू लोक गोपी लोक वट्टू लोक तांकां एक जाताचे एक जावंक गे न्हू कृष्णाल एदराक बसूंक गे ना तांकां तांणी फर्स्ट कसो करताचे तांकां यशोदा मैया आनी नंद बाबा घरा घेवन वताचे आनी कडेरी तांकां आपणाले एक सेक्लुडेड प्लेसाक घेवन कित्याक की म्हळ्यार एक म्हालगड्याल एदराक कृष्णाल बद्दल विचारचे समने मर्यादाक एक हे समने म्हूण तांकां घेवन वचून तांकां विचारताची
कृष्ण कशें सामगेलो आमकां याद करतवे तो आनी तेन्ना राधा राणी कंप्लीट कित्याक म्हळ्यार एक भ्रमर तिगेले पांयां मुळां येता भ्रमर येवन थंय हे करता आसतना ती कसं करता उद्धवाक डायरेक्ट ती उलयना ती कसं करता ते भ्रमराकडेन उलोवचें लागता भ्रमराक सांगता ती की ते कृष्णान आमकां विसर्गेन तो कृष्ण थंय बसला ताका आमगेले पेक्षा छंद 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 थंयची एक नगरच्यान आशिल्ली तशें नगरवासी लोक बरे बरे लोक मेळच्या फुरो आमगेले तसं एक गोपिका स्त्री लोकांक आमी एक साधारण लोक तांकां प्रेम करतली आमकां विसरून गेलो तो आनी तुका आतां संदेश दिवन धाड दिल्या हे भ्रमरा म्हण सांग ते भ्रमराकडेन उलयता आसती आनी भ्रमराक सांगता तूं वच सांग तुगेल कृष्णाक ताका आमी तागेले आमकां हें नाका आतां आमी येनाच ताका सोदूंक घेवन थंय आमी हांगाचे हेचे जाग्यार आमकां खंय तो आमकां सोडून गेला की तेचे जाग्यार व्हरून घेवन आमी तागेले एक सपरेशनाचे विप्रलंब भावात आमी तागेले याद करता शिवाय आमी तागेले लागीं येनाची म्हण ताका सांग अशें म्हण तागेले एक सपरेशना ती उद्धव एक ते भ्रमर गीत म्हण आमी श्रीमद भागवतमात आयकोंक येता केन्ना उद्धवाक ते एक गोपी लोकाले राधा राणी तांकां ते तांगेले एक दर्शन जात की उद्धव कंप्लीट चेंज जावन वता तांगेली भावना तांकां दिसता तांगेले गोपिका स्त्री लोकाले पांयां धूळ आपूण घेवन तांगेले माथ्यार लावंक वे म्हण जाल्यार नाका तांकां बेजार दिसतले तांणी तयार जावचे नाच कित्याक की म्हळ्यार कृष्णाल खंयच्यान आयिल्ले पूण मित्र आशिल्ले निमित्त तांणी रेडी जावचे नाच तांकां मनाक बेजार करचे नाका इच्छा जाता एक पट तांकां पांयां धूळ आपूण लावंक घेवया एटलिस्ट आमकां बी ते आपणाक बी ते एक सपरेशनाची एक विप्रलंब भावना तांणी कशी त्यांनी एक हे करते आसाचे भगवंतावर तांणी भक्ती दवरल्या तांगेले ते प्रेम दवरल्या ताची भावना म्हाका बी येवो म्हणल्यार ते डीप सपरेशन तांणी हांगा उद्धव कित्याक की म्हळ्यार कृष्णाक उद्धवाक ते एक हे दाखोवचे उरता तशें हांव तांणी कृष्णान उद्धवाक ते धाड दिले उरता उद्धव आपल्याला संदेश सांग तांकां सांगून थंयच्यान थोडे दिवस तांगेले बरोबर राबून कित्याक की म्हळ्यार तांकां तांगेले ते एक भक्तीक तो इतलो तांणी एब्सॉर्ब जाता की म्हळ्यार थंयच्यान तांकां वच्चा मन येना आनी इवन ब्रजवासी लोक बी तांकां सोडना तांणी म्हणटा थोडे दीस आमगे बरोबर राबा तुमी कित्याक की म्हळ्यार कृष्णा खंयच्यान तुमी आयल्याची द्वारकाच्यान आयल्याची तशें आमगेले एक महान तुमी एक अतिथी तुमी हांगा राबून आमगे सेव घेवका म्हण ताका भगवंताले एक सखा लोक कसो आसाची तांकां राबोवंक येताची थोडे दिवस तांणी उद्धव थंय राबता तांगेले बरोबर आनी तांगेले वट्टू ते एक विप्रलंब भावनाचे एक तांगेले हे पळोवंक तांकां मस्त आनंद जाता आनी थंयच्यान थोडे दिवसान तांणी भायर सरताची तशें हांव एक तांगेले ते गोपी लोकां खंयच्यान तांणी एक हे केल्ल्याक तांगेले आनी तांगेले ते भक्ती कसो आसा विप्रलंब भगवंताच्यान सपरेशन जाल्यार बी सेम तांणी गोपी लोकाल भावना भितरीची उद्धव सदन उरताची तशें हांव तांगेले एक हे कसो आसा ते हाई लेवलाक जशें म्हणटा न्हय गोपीर पदार विंदयोर दासानुदास जावका म्हणून तशी तेच भावने भितरी उद्धवाल एक भावन कसो आसा ते गोपी लोकाल एक दास जावत तसले एक तांगेले एक भावने भितर तांणी उरताची म्हणचे आमी पळोवेत नेक्स्ट कसो आसा भगवंताले अत्यंत प्रिय भक्त पांडव लोक हे पंच पांडव आनी तांगेले आवसो कुंती महाराणी अशी कुंती महाराणीक भावाल पूत लाका लेखान आनी कृष्ण कसो आसा कुंती महाराणीक तिका आत्याल चेडू हानी जाल्यार पांडव लोकांक केन्नाची ते भावना उरना तांगेले बद्दल कित्याक की म्हळ्यार तांणी कंप्लीट भगवंताक आपणाल आराध्य मानते उरताची तांगेले हृदयात केन्ना कृष्ण बशिल्लो उरता इवन कृष्ण मात्र न्हय पांडव लोक मात्र न्हय इवन कुंती महाराणी द्रौपदी देवी हांकां कृष्णाल हांगेले कृष्णाक सोडून तांगेले जिवनात आनी कसले उरना म्हणत कित्याक की म्हळ्यार कुंती महाराणी भागवतमाचे फर्स्ट कॅन्टो भितरी 8वे अध्याय भितरी कृष्णाक याद करता केन्ना कृष्ण बट्टू युद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध बट्टू जायनापणे भायर सरता बच्चाक तेन्ना कुंती महाराणी सांगता देवा तूं भगवंता तूं आमकां सोडून वचनाका कित्याक की केन्ना केन्ना आमगे जिवनात आमगे चेडूं कश्टाक आयल्याच की केन्ना केन्ना तांणी हे आयल्या की तेन्ना तूं येवन आमकां रक्षण केल्लें आसा आमगे चेडूवाल रक्षण केल्लें आसा आनी आमकां केन्ना कश्ट येता तेन्ना तूं येता आनी तशें हांव आतां आमकां सूख मेळिल्लें आसा आमकां सूख नाका कृष्णा आमकां आनीक कश्ट दी पळया आमी केन्नाची भगवंता कडेन सूख मागताची
नव्हे आमकां सूख मेळू, आमकां हे मेळू ते मेळू, भगवंता आमकां कसले त्रास दिनाका, आमी तुगेली भक्ती करताचे आमकां तूं अनुकूल एक वातावरण कर म्हण भगवंता कडेन मागताची. जाल्यार हांकां कुंती महाराणी प्रेयर कसा की म्हळ्यार कुंती महाराणी कृष्णाक सांगते असा, हे कृष्णा तुका आमकां त्रास दी, आमकां कश्ट दी तूं. कित्याक की म्हळ्यार कश्ट जाले तेन्ना आमी तुका याद करताची आनी तूं आमकां येवन मेळटा. रिमेंबरन्स इन सेपरेशन, इन सेपरेशन इज युनियन म्हणताना हे प्रत्यक्ष बेस्ट उदाहरण. केन्ना पांडव लोकांची कंप्लिटली प्रत्येक भगवंताल एक उत्तर भगवंतान कसलं सांगिल्लें ताजे इवन अर्जुनान बी महाभारता युद्धा वेळार कृष्णान म्हळ्यार युद्ध कर, युद्ध केलें तांणी कंप्लीट, तांणी भगवंताक सरेंडर आशिल्ले. तशीची पंच पांडव लोक कंप्लीट भगवंताक सरेंडर आशिल्ले तसलो सोल. केन्ना तांकां कळत की एक पंथाक युधिष्ठिर महाराज कसं करता, अर्जुनाक धाण दिता, वचून भगवंताला क्षेम समाचार विचारून घेऊन यो म्हण. अशी भगवंताला क्षेम समाचार विचार का म्हण ना, कित्याक की म्हण भगवंत कसा सच्चिदानंद विग्रह, ताण कसले करेत एक क्षणा भितर ताण कसले चेंज करेत. कंप्लीट भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत ಒಟ್ಟು चलयतल तो भगवंतूची स्वयं नारायण तानी तांक कसले क्षेम समाचार विचार का म्हणना. जाल्यार भक्ताल प्रेम कसं असा, भक्ती कसं असा, तांणी भगवंताल सुख पळयतात. तांणी केन्ना तांणी भगवंताले सुखा बद्दल विचार, हांव कसं केल्यार भगवंत खुशी जातलो हे तांगेले एक विचार उरता. हांगा युधिष्ठिर महाराज केन्ना अर्जुनाक धाण दित की तेन्ना युधिष्ठिर महाराजाक विंगड विंगड एक शकून जावचे लागता. कशी कसले कसं वाईट घडतना कशें जाता की मोड चेंज जावचे, गाय विंगड आवाज करून रडची की आणि अशी आणि हातूंत वातावरणा भितर चेंजेस जावचे. आणि एक हे कसले नरी कसं उरता ते विंगड आवाज काढून रडचे, हे ಒಟ್ಟು भास जाते उरता. तांकां चिंत जाता कसं जाते असा अर्जुन सुद्धा वापस आयला भगवंताला संदेश घेऊन. तर मस्त दुखी उरता तांणी. कसले एक कसल्या तू मन लागना, कंप्लीट भगवंताला सपरेशन तांणी एब्सॉर्ब जाल्ले उरताची. थोडे दिवसान कृष्ण अर्जुन केन्ना येत की तेन्ना युधिष्ठिर महाराज धांवन येता आणि पळयता अर्जुनाला तोंड कंप्लीट बावन गेल्लें आसा. अर्जुनाक विचारता तांणी कसं जालें अर्जुन सांग, कित्याक तू हे हात भितर आसा म्हण. तेन्ना अर्जुन मस्त दुखीन रडते रडते सांगता, आमगेलो आराध्य भगवंत आमगेलो एकैक आमगेलो आरक्षक तो आमकां सोडून गेला म्हण. तेन्ना तांणी सहन करनाची पंच पांडव लोक म्हणटा ना आता आम्ही सुद्धा ना हे आता भौतिक जगतात कृष्ण ना म्हणते ना आमगेल कसा काम हांगा, आम्ही कसल्याक हांगा राबका, आम्ही सुद्धा भगवंताक तांगे लोकाक वच्या म्हणते ना. ताणे वच्या भायर सरते ना द्रौपदी आणि सुभद्रा ताणे सुद्धा भायर सरताची. ताणे म्हणताची आम्ही सुद्धा राबनाची भगवंताक सोडून. हे भक्ताल हे अशी म्हणता की म्हळ्यार एक बापसूल एक मस्त एक बरे एनॉलॉजी दिते आसा आमगेले गुरुवर्य. ताणे म्हणता की म्हळ्यार एक बापसूले एक वारीस म्हळ्यार एक बापसूल कसले एक प्रॉपर्टी उरल्यार ताचे वेळार पुताल फुल्ल हक्क उरता. ताण कसले पुतान सांग का म्हणना हाय बापसूल हे मेगेले म्हण, ऑटोमॅटिक ते पुताक मेळताची. तशीची भक्ताल एक प्युअर डिवोटी उरता न्हय, प्युअर कॉन्शियस आशिल्ले तसं डिवोटी लोकांक तांणी म्हण का म्हणना की भगवत धामाक वच का म्हण. ऑलरेडी तांकां भगवंतान फिक्स करून दवरल्या तांगेले हे करच्याक. तशें न्हू अशें म्हणटा की म्हण सांगल्यार भगवंताल प्युअर डिवोटी लोक आसाची खंयचे एक इवन लिबरेशन सुद्धा मुक्ती सुद्धा तांणी मागनाची. तांणी म्हणटाची 5 प्रकारची मुक्ती कसं आसा, सायुज्य सामिप्य सालोक्य साष्टी सारुप्य, हे 5 प्रकार मूर्त एक हे कसं आसा चैतन्य चरितामृतात येता की तांणी हे सुद्धा मागनाची. तांणी कसले भगवंताकड मागनाचे हे दी ते दी म्हण. जाल्यार भगवंत कसं आसा तांकां ऑटोमॅटिकली आपल्या भक्ताक वट्टू तांकां एक हे करता. तशें न्हू हे भगवंताल भक्त कसं आसा, पांडव असेल भक्त प्युअर डिवोटी लोक कसं आसा तांणी ऑलरेडी भगवंता लोकाक वच्चाक एलिजिबल उरताच. ताजें नांव कसलें गोलोक वृंदावन. थंय सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण रिसाइड करता. आणि कित्याक की म्हळ्यार भगवंतान हे भक्त कसं उरताची खंयचे तांगेले हातूंत मटेरियल टेंच उरना. कित्याक की म्हळ्यार आमी भगवंता कडच्यान विंगड जावन हे भौतीक जगतात आयल्याची 3 गुणांत फिरते आसाची. जाल्यार एज सून एज आमी भगवंताल भक्ती करता की तेन्ना आमी 3 गुणां पेक्षा वयर उरताची. तशेंची पांडव असेल भक्त लोक हे
भौतीक जगतात खंयचे आसे आकांक्षा भितर तांणी एब्सॉर्ब जाल उरनाची तांणी मस्त वैल आसाची तशा न्हू भगवंत कशी सच्चिदानंद विग्रह की भगवंताल शरीर आणि आत्म हे विंगडणे तशीची भगवंताल भक्ताल सुद्धा आम्ही सुद्धा सच्चिदानंद विग्रह जाल्यार आम्ही कसं केल्या हे भौतिक जगता भितर येवन आम्ही हाजी हे भौतिक जगतातून आम्ही एब्सॉर्ब जाल्याची जाल्यार हे पंच पांडव लोक आसा पांच पांडव लोक आणि वट्टू तांकां स्वशरिरान भौतिक जगताच्यान गोलोक वृंदावना गेले भगवंता लोकाक पावले म्हण अशी एक वर्णन आसा कित्याक की म्हण तांणी भगवंताले एक सपरेशन कसं आसा तांणी भगवंताल कंप्लीट रिमेंबरन्सात उरता आशिल्ले ते निमित्त हे भौतिक जगतात सुद्धा भगवंत तांकां केन्ना केन्ना कश्ट येल की केन्ना केन्ना तांणी भगवंताक याद केल की स्मरण केल की तेन्ना भगवंत तांकां पावता आशिल्लो तशीची तांकां भगवंतान गेलतन सुद्धा हांगच्यान भौतीक जगतान सोडून गेल सुद्धा तांकां भगवंतान कसं केले आपल्या लोकाक आपोसून घेतले अशी म्हणटा तांतूं भितर नेक्स्ट आमगेले एक महान भक्त म्हण सांगल्यारी रुक्मिणी देवी रुक्मिणी देवी बद्दल आमकां कसले सांगता म्हणना कित्याक की म्हळ्यार रुक्मिणी देवी कसं आसा भीष्मकाल दूव जावन आशिल्ली ती तेन्ना रुक्मिणी देवी सांदोन भगवंतालो ती कृष्णाल बद्दल इतलो ती कथा आयकते उरत की म्हळ्यार भीष्मकाल आसतनाक विंगड विंगड ऋषी मुनी लोक विंगड विंगड लोक महात्मा लोक नारद मुनी असल महा मनुष्य हे लोक तांणी भगवंताले तांगेले एक आस्थानाक येता आशिल्ले आनी तांगेले खंयच्यान रुक्मिणी देवी सांदोन भगवंता बद्दल ती तांगे कृष्णाल बद्दल तांगे कडेन विचारता आशिल्ली कृष्णा लिला बद्दल आयकत आशिल्ली तशें सांदोन ती एक भगवंताले एक श्रवणम केले निमित्त ती भगवंताल ती मनात तिगेल हृदयात कायम स्मरणात उरता ती तशावन मुखारी ती एक यौवनाक पावल नंतर तिगेल भाव रुक्मी तिका शिशुपालाक वारडिक्कन दिवका म्हूण लेखता जाल्यार कंप्लीट रुक्मिणी देवी भगवंत कृष्णाल एक भितर पडेल निमित्त ती लेखता आपण विवाह कंगितल्यार कृष्णा बरोबर विवाह करका आणि कोणू आपल्याला पती जावच्याक हे भौतिक जगतात लायक ना कित्याक की म्हळ्यार रुक्मिणी देवी स्वयं महालक्ष्मी लेख अवतार अशी म्हण सांगताची तशा न्हू ती भगवंताले बायल जावच्याक लायक आशिल्ली अशी म्हण सांगताची आणि ती केन्ना भगवंताक सोडून आनी दुसऱ्याक ती येवची सुद्धा नाशिल्ली हांगा ती तेन्ना प्रेम पत्र बरयता कृष्ण कडेन तिका येवन म्हणटा कृष्णाक म्हाका येवन हांगच्यान घेवन वच तूं म्हणटा तेन्ना कृष्ण येवन एक आपणाले एक कशी एक सिंह आपणाले एक बेटेक कशी येवन एक झपटून घेवन वता की तशी तिका एक हातूंत वेगा भितर आपणाले हातू भितर येता आणि तिका आपणाले अशी बाहूत घेता आणि एक हातान तिका आपणाले हांगा घेवन येता तेन्ना हे अशी तांगेले एक विवाह जाता आणि मुखारी तांगेले मस्त एक सुखीत आणि मस्त सुखात उरता ती तिका पूज जाता प्रद्युम्न अनिरुद्ध जाता अशी मस्त समय काळ जाता एक दिवस तिगेल अंतपुराक कृष्णा नायिल तेन्ना तिक मस्त आनंद जाता ती कृष्णाक घेवन वता आपणाला भितर आनी ताका आपणाले हाजेर बेड्डार बसयता तिका अंतपुरात बसयता आनी ताका सेव करचे लागता अशें म्हणटा की म्हळ्यार रुक्मिणी देवी कडेन मस्त सारे तिगेले एक मेड सर्वेंट आशिल्ले दासी लोक आशिल्ले जाल्यार ती केन्ना कृष्णाल सेवेक ती केन्ना आपणाला दासी लोक सांगनाशिल्ले स्वयं आपणूच सेव करता आशिल्ले आणि ती चामर घेवन बिसोवच्या लागता आणि ती बिसिते इतलो ती हातूंत एब्सॉर्ब जालो की म्हळ्यार तिगेल्या आंगाच्यान हुम गळते आसा कृष्ण एक क्षणाक तीक पळयता तीक पळयते इतलो चंद उरता की म्हळ्यार रुक्मिणी देवी विवाह जावन इतल्या वर्सां नंतर सुद्धा म्हळ्यार ती ऑलमोस्ट तीक नातू जाल्लो उरता जाल्यार तिगेलें तें सौंदर्य कसं आसा महालक्ष्मी ती तिगेलें सौंदर्य ते क्षीण जाल्लो उरना तेचें सेम सौंदर्य उरता कृष्णाक दिसता चल आज मेगेल पत्नीक हांव थोडो तमाश करया अशी कृष्णाल मनात भावना येता आणि येवन ती तो रुक्मिणी देवीक सांगता हे रुक्मिणी इतलो चंद असतो इतलो चंद आसा इतलो व्हड राजाल धू तू राजकुमारी आणि तुका विवाह जावच्याक कितलो व्हड राजा महाराजा राजकुमार तुका तुगेले हातूंत राबिलेक आणि सगळं सोड न्हू मेगल तसले ग्वाल मनुष्य हांव खंयच्यो राजाने खंयच्यो राजकुमारने एक साधारण एक आपण एक ग्वाल मनुष्य मेगेल तसल मनशाक तू खंयची बाबा लग्न जाली तू मस्त
मस्त लुकसानीत असतो. तू मस्त घाटाच काम केलं तुवे, मस्त चूक केलं तुवे. तू खंयचे एक राजा महाराजाक खंयचे महाराणीक एक लग्न जाल्लो उरल्यार तू आनी सुखान उरतशिली, महाराणीशी उरतशिली तू. आनी म्हाका विवाह कंगेन तू कसं मेळ्ळे, कसं लायक तू म्हाका विवाह जाले, तू मस्त चूक केलं तुवे. म्हणलं तेन्ना तिका ते कृष्णा खंयच्या सपरेट जावचे ती विचार सुद्दां केल्लो ना. एक क्षणा बद्दल दुसरं एक पुरुषा बद्दल तेन्ना ती आंगाच्यान ती खूब गळच्या लागता. कंप्लीट विरह वेदने भितर वत्ती रडच्या लागता. विप्रलंबा भितर वचून घेना रडच्या लागता. आणि कृष्णाक सांगते तू सांग नाका, कसले उलय नाका. ती उलोवचें जायना. कृष्ण लेख की म्हण सांगल्यार आपूण तिका एक तमाश करतलो आणि ती बी म्हाका तमाश करतली अशी आपण एक थोडे टाइमपास करया म्हण कृष्णाला एक विचार उरता. जाल्यार ही रुक्मिणी देवी इतली सिरियस घेतली म्हळ्यार त्या विशयाक ती रडच्या लागता आणि तोंडाच्यान ती उत्तर येना. एकदम रडते 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 ती एकदम भय जावंक गे ना मूर्छ येवन पडता. तेन्ना कृष्ण कसं करता, ती उकण घेता, उकण घेवन तिका हातलान न्हिदेता, ती उदक पिवेता, तिका वार घालता आणि तिका वापस कॉन्शियस हाडता. म्हणता रुक्मिणी तू कसं लायक इतले तू सिरियस घेतले, हांव तुका एक पती तुगेल हांव एक पती पत्नी भितर अशी एक तमाश चलते उरता. म्हणता ती म्हणता ना हांव तुगेले एक सपरेशनाची एक आपण विचार सुद्दां करू शकना. जीवन पूर्ती हांव तुकाच हे जाल्लें आसा. आणि म्हणता ते राजा लोकांक तू सांगते असा, राजकुमार लोक सांगते असतो तांणी वट्टू बद्धजिवी लोक. तू स्वयं नारायण. आपण तुका सोडून घेवन आपण तसं लोकांक आपण विवाह करच्याक आपण विचार केला ना. सांधोन हांवें तुका आराधन केल्लें आसा. तूच म्हगेलें आराध्य दैव. आपण तुका सोडून घेवन दुसऱ्या बद्दल कशी विचार करू. आणि तू हे भौतिक जगत आध्यात्म तांगेले एक कसं तांगेल कण एक ऐश्वर्य असकी कसं राज्य असकी ते लिमिटेड, हे भौतिक जगताक मात सीमित. तू कसं आसा, तू हे तिनो लोकांक तो स्वामी हाजे बद्दल म्हाका ज्ञात आसा भगवंता कृष्णा आणि म्हाका तू सांग नाका तशी. म्हण तेन्ना ती रडच्या लागता. तेन्ना कृष्ण म्हणटा ना ना तुगेले हे भक्तीक तुगेले हे प्रेमाक हांव कंप्लीट हे जाल्लो आसा आणि तुका हांव केन्ना तुका हांव तुगेल्यान सपरेट जायना म्हण तिका एक सांत्वन दिता. तशी एक रिमेंबरन्स भितर सपरेशन आणि युनियन हे एक बेस्ट उदाहरण रुक्मिणी देवीले म्हणत. नेक्स्ट आम्ही पळोवया गोपी लोक. हे गोपी लोक असं असायचे भगवंताले केन्ना तांणी भगवंताच्यान विंगड जावचे तांणी तांगेले एक हेची उरना. कित्याक की म्हळ्यार सांधोन तांणी भगवंताक थंय पळयल्लो उरता, तांगे बरोबर लीला पळयल्लो उरता. केन्ना भगवंत सकाळी कृष्ण उठूंक घेना हाक वतकी गाय चरोवच्या वतकी तेणे गोपी लोकांना वट्टू लोकांना वचून आपल्याला वट्टू काम सोडून घेवन वट्टू कृष्णाक पळोवचे कृष्णान आज खंयची हे घाल्या, खंयची ताणे कृष्णान आजी पितांबर न्हेसल्या, कृष्णान कशी केस ओळोंक घेतल्या ना कशी घेतल्याची, कृष्णान खंयची माळ गळ्याक घालून घेतल्या, खंयची फुलां माळ घालून घेतल्या, हे वट्टू तांणी कंप्लीट आपल्या दोळ्याच्यान तांणी पळयत आशिल्ले. आणि पळोवंक गेलो आणि इडी दिवस कृष्णान सकाळी वचचे सांजेर येवचे आशिल्ले. तांणी कृष्णालेच एक हातूंत उरत आशिल्ले, घरात आशिल्ले तांणी आपल्याला घर दार चेडू पती आपल्याला एक हे वट्टू विसन गेलो भगवंताले स्मरण करचे, श्रवण करचे. एक दुसऱ्याक गोपी लोक उलयत आशिल्ले तांणी. एक गोपी सांगत आशिल्ली आज पळयलें तुवें कृष्णान कितलो सुंदर एक पितांबर न्हेसला आणि कृष्ण कशें चमकता म्हण एक गोपी करून दाखयत आशिल्ली. कृष्ण कशी कशी एक मदोन्मद एक हत्ती कशी चमकत की त्याच प्रकार तो चमकत आशिल्लो. आणि तागेले कानाक आशिल्ले कुंडल पळयले तुवें कसो चंद हालत आशिल्ले, तागेले केस पळयले घुंगरू केस कसो छंद ते हे जात आशिल्ले, तागेले दोळे पळयले तू अशी एक दुसऱ्याक तांणी श्रवणम करत आशिल्ले, उलयत आशिल्ले कृष्णा बद्दल. आणि कडेरी ते कृष्णाला ते वट्टू हे घेवन तांणी ग्लोरीस कृष्णान लीला केले कसं आसा श्रवणम कीर्तनम करत आशिल्ले. ते पदारूपात तांणी बांधत आशिल्ले, पदारूपात बांधून एक दुसऱ्याक तांणी सांगता आशिल्ले. आणि कडेर कंप्लीट कृष्णाला हातूंत एब्सॉर्ब जावन उरत आशिल्ले तांणी सपरेशनात. आणि केन्ना कृष्ण सांजेर येत की तांणी वट्टलो भायर रावून उरत आशिल्ले आणि दोळे पिटपिटायन अशी कृष्णाक तांकां उरत पुरा कृष्णाक आमगे दोळ्यांत भरून घेवया. तांणी ते ब्रह्माक सृष्टी करताक तांणी शाप घालत आशिल्ले खंय म्हणत आशिल्ले की म्हाका कित्याक हे दोळ्याची तुवें पाती दिल्याची. आमी कृष्णाक कंप्लीट आमगे दोळ्यांत भरून घेवका म्हळ्यार जायना, आमगे ते पाती अशी हे जाता. तू कसली सृष्टी करता तू म्हण तांणी भगवंत हाका ब्रह्माक तांणी हे करत आशिल्ले खंय. तितलो तांगेले अती भगवंताले एक कृष्णाल बद्दल तांगेले अति 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 प्रेम आशिल्ले. आणि अशी तांणी कृष्णाल हातूंतच आनी केन्ना हातूंत उशिल्ले निमित्त
तांकां केन्ना ताणें भगवंता कडच्यान केन्ना भगवंतो वृंदावन सोडून वतकी ताणें केन्ना भगवंताच्या विंगड जालनाची कंप्लीट ताणें सपरेशना भावना सुद्दां भगवंता बरोबर ताणें ते रिमेंबरन्स जातात श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम आतां ताणें उरताशिल्ली अशें म्हणटा की म्हण सांगल्यार रे भगवंता बरोबर तांगेलें कनेक्शन इतलें तांगेलें हें आशिल्लें की म्हण सांगल्यार रे ताणें हें स्पिरिच्युअल लेवलार ताणें भौतीक जगतात ताणें देहा भितर उरता कोणाली पत्नी कोणाली चेडू नावाक मात्र जाल्यार तांगेले हे देह एक उरल्यार सुद्दां ना ताणें कंप्लीटली भगवंता खातीर ताणें आपल्या जीवन ताणें समर्पीत केल्लें तशें ताणें कंप्लीट भगवंताल भावनेत आशिल्ले निमित्त अशें म्हणटा की म्हण सांगलें रे एक भगवंत केन्नाच वृंदावन सोडून गेले ना खंय तांकां वृंदावना बाउंड्री सोडून ताणें वचनाची इटर्नली भगवंत कसो आसा ते गोपी लोकाले भावनात केन्ना ताका म्हणटशिल्ले ह्यो कृष्ण खंय गेलो सपरेट जालो आमगे कडेन जाल्यार रे तो केन्ना भगवंत अशें म्हणटा सांगता वासुदेव कृष्ण कसो आसा केन्ना अक्रूर येवन आपोवन व्हरता ते वासुदेव कृष्ण गेल्लो श्याम सुंदर कृष्ण कसा आसा तो केन्ना वृंदावनातची हे गोपी लोकाले एक प्रेमा भितरी प्रेम भक्ती भितरी आनी तो केन्ना तांगेले भगवंताले आनी ब्रजवासी लोकां बरोबर केन्ना कृष्ण ब्रजवासी लोकांक सोडून गेले ना आज आमी वृंदावनात पळयता कृष्ण विंगड विंगड लील कना दाखयता आज तांगेले तांचे भितर अत्यंत एक भगवंताली आवसू जावन आशिल्ली तसली यशोदा माता श्रीमद भागवता म्हणजे 10वे स्कंदा भितर 46 चॅप्टर सेकंड वर्सा भितर सांगता की म्हळ्यार केन्ना उद्धव येतकी वृंदावनाक तेन्ना गोपी लोक फस्ट ताका यशोदा मैयाने नंद बाबाल भवना घेवन वताची केन्ना उद्धव कसं करता तांकां वट्टू एक्टिविटीज भगवंताले एक्टिविटी सांगता स्टार्ट करतना यशोदा माताले दोळ्याच्यान उदा अश्रू देंवते उरता आनी ती इतू ते एक मातृभावनेन तिगेले हृदय भर येता आनी तिगेले स्तनाच्यान दूध गळच्या लागता खंय अशें म्हणटा की तिगेले सखी लोक म्हणटा की यशोदा इतले तूं तुगेले भावने भितर दुधाचे तुका सागर जातले आनी तुगेले अश्रूची एक नदी तयार जातली पुता खातीर अशी म्हणटा आनी ती कंप्लीट केन्ना ती तो कृष्णाल बद्दल सांगच्या लागता ती कंप्लीट हे जाता आनी केन्ना सेम हें केन्ना कृष्ण वृंदावन सोडून वतकी तेन्ना तिगेल्यांत उरता आनी ती कृष्णाल भावने आतां मूर्छ येवन पडटा ती कृष्णाक पळयना कृष्णान सोडून वचचे ती येवजू सुद्दां शकना कृष्ण म्हाका सोडून गेलो म्हण कित्याक की म्हळ्यार ती सोडून वचची पळयल्यार तिणें कृष्ण गेलो म्हण जाता आपणाक सोडून जाल्यार ती कृष्णाल कंप्लीट भावना आशिल्ली निमित्त ती मूर्छ वता आनी ती रिगेन जाता आनी कृष्णाल कसं घरात कसं तागेले खेळणी आसा की तागेले एक अलंकारक सामान आसा की ते पळोवचे तिणें हे दिवस ते पळयते उरचे आनी नंद बाबाक ती हे करतशील खंय चेस्टायज करतशिल्ली कसल्याक मागीर पुताक तूं धाण दिल थंय कित्याक तूं कृष्णाक तूं परमिशन कसल्याक दिलें म्हण ती रडतशील खंय रडते रडते ग्राउंडार पडतशिल्ली केन्ना आनी विंगड विंगड कृष्णा म्हण ती चेडूडाक याद करून रडतशिल्ली हे एक रिमेंबरन्स इन सपरेशन आनी हे युनियन कंप्लीट ती भगवंताले तूं एब्सॉर्ब जाले निमित्त तिका कृष्णा हे भौतीक जगतात मात्र न्ही आपल्या गोलोक वृंदावना सुद्दां ती यशोदा मैया केन्ना तो सोडिल ना ती कंप्लीट भगवंता बरोबर युनियन जावन आशिल्ली अशें म्हणटा आनीक महान भक्त राधाराणी एक सुंदर एक पास टायम आसा अशी भगवंतान मस्त पास टायम केल्लो आसा वृंदावनात हे पास टायमात हे लीला भितर कशें जाता की म्हळ्यार एक दिवस राधाराणी आनी कृष्ण एक उद्यानवनात बशिल्ली उरताची उद्यानवनात बसून ताणें उलयते आसतना एक मोआ मुस येवन राधाराणी तोंडाक अशी गुईने फिरते उरता आवाज करते उरता ती पाप तिगल केन्ना माथ्यार बसता तिगल केन्ना तोंडार येवन बसता तिगल कापडार येवन बसता तिक ते कृष्णा बरोबर ती उलयते उरता येवन ते डिस्टर्ब करते उरता तिका तेन्ना ती मस्त अशी ताका धांवडोवचा प्रयत्न करता तिका जायना ते राधाराणी तोंडार येते उरता तेन्ना कृष्ण पळयता आनी कृष्ण पळोवन आपल्या सखाक आपयता यो हांगा आनी यो आनी हे कसं आसा मोआ मुसू राधाराणी त्रास दिते आसा ताका फस्ट हांगच्यान धांवडोवन घाल म्हणटना तो सखा कसं करता ते मोआ मुसाक दूर वचून धांवडोवन येता आनी धांवडोवन वापस येता वापस येवंगेन जोरान सांगता कृष्णाक मधूक धांवडोवन घाल हांवें मधू गेलो म्हण सांगता कित्याक की म्हळ्यार मोहा मुसाक संस्कृतात मधू म्हणटात मधू म्हळ्यार म्होंव
ताका बी मधु मधु तागेल निमित्त आईल निमित्त मधु म्हणटाचे आणि कृष्णाला अनेक नाव मधुसूदन. मधु म्हण राक्षसाक मारील निमित्त कृष्णाक बी मधुसूदन म्हण नाव पडले. तशा नंतर केना केना कृष्णाक मधुसूदन म्हण आपे तशें हांगा मधु गेलो म्हणकी राधा राणी इतलं रडच्या लागता. यो खंय गेलो खंय गेलो खंय गेलो कृष्ण खंय गेलो गेलो मधुसूदन खंय गेलो म्हण ती रडच्या लागता. कृष्ण सांग समाधान करता. हा हांगा असा म्हळे रे ना ती सप्रेशनात इतलं बदकी म्हळे विप्रलंबा भितर ती येवजू सुद्धा शकना. कृष्ण गेलो म्हणले एक भाव हे येवजू शकना ती. त्यांना ती रडच्या लागता. रडच्या लागता. कृष्ण कसं करते आपल्याला बाहोत घेता आणि सांगता राधा राणी राधे हांव खंय गेलना हांव हांगा असा खंय गेलना म्हळे रे ती रडता रडता रडता. मधू मेगेल खंय गेलो कृष्ण खंय गेलो म्हण रडते उरता. तेन्ना तिगेल ते रडणे दोळ्या उदकान इतलं ती रडकी म्हळ्यार तिगेल रडची पळोवन कृष्ण बी रडच्या लागता. कृष्ण बी रडच्या लागता. दोगो लोकांक एक रडचे हांगेले हातूंत एक सुंदर एक सरोवर तयार जाता. ताका प्रेम सरोवर म्हणटाचे. प्रेम सरोवर कसं आसा आज आमी वृंदावनात पळोवेत. ते प्रेम सरोवर कसं आसा राधा आणि कृष्णाले एक सुंदर एक सप्रेशनाचे एक विप्रलंब भावनाचे एक ते सरोवर म्हणत प्रेम सरोवर म्हणून ताका नाव पडल्या. आजही भक्त लोक थंय वचून बसता. आम्ही सुद्धा गेल वर्स गेले तेन्ना कार्तिक मासात गेले तेन्ना आम्ही प्रेम सरोवराक वचून बशिल्ली. मस्त आनंद मेळता. ते आज सुद्धा थंय वचून बसल्यार आमकां ते भास जाता. इतलं सुंदर एक ते सरोवर कसं आसा प्रेम सरोवर थंय तयार जाले. आणि आजही आम्ही ते सरोवराक वचून कृष्णाला राधा राणीले थंय वचून स्मरण केल्यारी भगवंताला आमी एक नामस्मरण केल्यारी आमकां मस्त एक आमगेले एक कसं आमगेले एक भौतिक जगताचे आमगेले एक कष्ट की आमगेले देहात आमी भगवंता विसरून आमी हांगा आयिल्ले आसाची ते वट्टू आमी दूर जाता म्हण आमी सांगित. नेक्स्ट कसं आसा परीक्षित महाराज. परीक्षित महाराज केन्ना आपसुले गर्भा भितर उरतकी अशी पांडव लोकल अर्जुन आले पूतू पुताले ती सून उरता. केन्ना अभिमन्यू जस्ट 16 वर्सां असताना कुरुक्षेत्र युद्धा भितर तागेलो वध जाता. ताका एक मोसान मारता तेन्ना ती गर्भवती उरता. उत्तरेल गर्भा भितरी परीक्षित महाराज कसा आसता गर्भात उरता. आणि केन्ना युद्ध वट्टू समाप्त जातकी युद्ध वट्टू जाल्या नंतर कृष्ण भायर सरता वच्चाक. हांगच्यान वच्या आपूण जाल्यार मस्ती दिवस जाले पळोवचे कित्याक की म्हळ्यार कृष्णा कोणू वच्चे दिनाचे. हस्तिनापुरात केन्ना कृष्ण वतकी हस्तिनापुराचे स्त्री लोक वयर राबूंक तांणी कृष्णाला एक सप्रेशनात रडते उरता. कशी कृष्ण सोडून गेला आमी कशी बाबा कितले आरामात आशिल्ले म्हण. आणि तांणी वट्टू वर्णन करते उरता सप्रेशना भितर. तेन्ना ते वट्टू चलते असताना उत्तरेक कसा आसा रडते 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 धांवन येते आसा. म्हणटा हे कृष्णा हे माधवा हे गोविंदा म्हाका राख. केन्ना मेगेल पतीले वध जाल की तागेले बरोबर हांव वच्चेशिल्ली जाल्यार मेगेल गर्भा भितरी हे पांडव लोकाले हे वारीस कसं आसा मेगेल पोटा भितर गर्भा भितर मेगेल चेडू आयिलो तशें हांव गेलना जाल्यार आज ते चेडा वयर आघात जाल्लो आसा. एक कलर एक मस्त एक लाईट एक बाण कसा आसा म्हाका येवन म्हाका मस्त त्रास दिते आसा. मेगेल गर्भाक ते व्हरतकी अशें म्हाका दिसते आसा. भगवंता मेगेल रक्षण कर म्हणटे ना. ते अश्वत्थामान धाण दिला आसले एक ब्रह्मास्त्र उरता. अश्वत्थामाक दिसता की म्हळ्यार पांडव लोकांक एक लास्ट एक वारीस आसा तिगेल पोटात आसा ते तिगेल गर्भा वयर तो आघात करता. गर्भा वयर आपणे ब्रह्मास्त्र चलयता. तेन्ना कृष्ण कसं करता अंगुष्ट रूपा भितरी तिगेले गर्भात प्रवेश करता. गर्भात प्रवेश करून न्हू ते हे कसं आसा ब्रह्मास्त्राक नाश करता. आणि तो चेडू कसं आसा ते आणि 4 हँड फॉर्मात उरता कृष्ण नारायण रूपात उरता. तेन्ना नारायण रूपात ते चेडू कृष्णाक पळयता. पळोवंक घेना ते कंप्लीट इतले तेगेल माथ्यार तेगेल ते हातूंत विचारा भितर कृष्ण इतले रिमेंबरन्स जाता उरता की तो आवयसूल गर्भाच्यान भायर आयल्यार सुद्दां ते विसरू शकना. युधिष्ठिर महाराज आणि पांडव लोक ताका छंद एक तागेले एक नामकरण विधी करताचे ताका विष्णू गाथा म्हूण नाव दिताचे. जाल्यार हे चेडू कसं करता घेन आंबे घालून चिलकुचे लागता की प्रत्येक लोकांक धोती वडचे आणि पळोवचे तोच परमात्मा खंय आसा. तो
आपला जीवन पुरा तो परमात्मा कृष्णाक तो स्वते उरता हा त्या खंयच तो कृष्णाक सम पळोवंक ती उरताणे फोर हँड फॉर्माचे कृष्णाक आणि प्रत्येक लोकांना धोती वडचे तोंड पळोवचे तशें हांव ताका परीक्षित म्हण नांव पडटा हे परीक्षित कसं आसा कायम आपल्याला भगवंताले एक स्मरणात आशिल्ले निमित्त हा कृष्ण कसं करता तांकां एक हे करून दिता कित्याक की म्हळ्यार पळया हे भौतीक जगतात आयले नंतर जन्म आनी मृत्यू आमगेल्या हातात ना जाल्यार पळया प्रत्येक एक हाका कित्याक की म्हळ्यार जेन्ना पर्यंत परीक्षित महाराज आशिल्ले की तेन्ना पर्यंत कलील प्रवेश जालो नाशिल्लो केन्ना कली प्रवेश जाता की तेन्ना भगवंत हाका परीक्षित महाराजान सुद्धा ना कलीक ताणें कली येवच्याक भिता तितलो तांणी महान एक परीक्षित महाराज कसा आसा महान भगवंताले भक्त उरताचे आणि ते इतलें अट्रॅक्शन उरता की भगवंता बद्दल तांणी कंप्लीट भगवंताले एक विचार करच्यात सुद्धा भगवंताले भक्ती आणतो आपणाले एक सर्विस करते उरशिल्ले निमित्त कायम तांणी स्मरण माता उरताचे स्मरण करते उरताचे तेन्ना स्मरण करते करते एक तेन्ना तशे निमित्त कृष्णान तांकां कसं एक हे करून दिलें तांकां एक अशी व्यवस्था करून दिली की म्हळ्यार अर्जुनाक कशी भगवद्गीतेचे उपदेश दिले की तशीची परीक्षित महाराजाक 7 दिवस 7 रात्र तांकां एक शाप मेळटा ते आमी ते डीप विचार ऑलरेडी आमगे ते कथा भितर आमी सांगून जाल्लो आसा तशें न्हू ते तांकां एक व्यवस्था करून दिता कृष्ण तांकां आपल्या लोकाक येवच्याक अशें म्हणलें आसा कृष्णान अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम मेगेल कोण स्मरण करता की तो मेगेल लोकाक येता तो मेगेल लोकाक तो कसले डाऊट ना निश्चय रूपान तो मेगेल लोकाक येता म्हणलें आसा तशें न्हू भगवंत कसं करता असल महान भक्ताक 7 दिवस 7 रात्र तांगेले श्रीमद भागवतम ऐकते 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 तांगेले तक्षका खंयच्यान शाप मेळटा तांकां अष्टू कश्ट येता हय जाल्यार भगवंत तातूंत बी तांकां अनुकूल करून दिता हे रिमेंबरन्स इन सेपरेशन इज युनियन म्हणल्यार की परीक्षित महाराज कसं आसा हे बेस्ट एक उदाहरण म्हणत अंत भितर आणि नेक्स्ट चैतन्य महाप्रभून आमकां शिकयले कशी विप्रलंब भावना भितर आमी भगवंताल सेव करता फिलींग इन सेपरेशन भगवंताले चैतन्य महाप्रभू केन्ना संन्यास घेताची ताणें 18 वर्सां जगन्नाथपुरी राबताची 18 वर्स तांणी फक्त 4 महिने तांगेले एक चातुर्मासा भितरी बंगालच्यान ಒಟ್ಟು भक्त लोक ಒಟ್ಟು तांकां मेळचे येता आशिल्ले ते 4 महिने मात्र तांगेले बरोबर तांणी निर्तन करची कीर्तन करची अशें करते उरताचे जाल्यार 4 महिने जाले तांणी गेले नंतर चैतन्य महाप्रभू कंप्लीटली विप्रलंब भावना भितर वताचे कित्याक की म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू कसो आसा कृष्णाल देह आनी राधाराणी भाव राधाराणी कशी कृष्णान हांगा गेले नंतर कशी ती विप्रलंब भावना उरता की सेम भावना आमकां चैतन्य महाप्रभू कडच्यान आमकां पळोवचें मेळटा आनी आमी विप्रलंब भावना भितर उरून कशी भगवंताल सेव करता कित्याक की म्हळ्यार कृष्णान आमकां भगवंताल भक्ती करता ಒಟ್ಟು आमकां शिकयलें जाल्यार प्रेम भक्ती करून कशी आमी भगवंताल धामाक वचेत आमकां ते ಒಟ್ಟು आमकां चैतन्य महाप्रभू इन्स्ट्रक्शन वेदांत फिलॉसॉफी कसो आसा इतली युनिक आसा की म्हण सांगल्यार विप्रलंब सेवा आमकां चैतन्य महाप्रभू कडच्यान कळटा कशी आमी उरका आमी ते डिवायन सेपरेशन मुडा भितर आमी भगवंता कडच्यान उरल्यार मात्र आमी भगवंता कडेन पावेत कृष्ण आनी अष्टकमा सांगतात त्यांनी नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद विरह तातूंत भितर सांगता की म्हळ्यार मेगेल हे कसं आसा भगवंता तुगेले यादे भितर मेगेले दोळ्याच्यान अश्रू भायर परका आनी मेगेल हृदय कसं आसा मेगेले गदगद जाता आनी मेगेल केस पुलके निचितम वपू कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति मेगेल केस कसं आसाचे ते राबका ते मगले विप्रलंब भावना मगला तू हाड म्हण स्वतः भगवंत कृष्णाकड मागते असाचे हे गोविंदा आमकां ते मागते मेगेला तू येऊ विप्रलंब भावना येऊ हांव तुगेले ते सेपरेशना भितर कंप्लीट म्हगेले दोळ्याच्यान अश्रू देव का तुगेले हांव नामस्मरण करतना अशी त्यांनी म्हणते असाची अशें हांव न्हू आमगेले एक भाव कसो उरका की म्हळ्यार विप्रलंब भाव उरका कित्याक की म्हळ्यार आमगेले गुरुवर्य प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद कसं सांगता की म्हळ्यार भक्ती वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की आमगेले भाव हे कसं उरका मूड कसं उरका
सप्रेशना उरका कित्याक की म्हळ्यार आमी भगवंता कडच्यान आयिल्ले तसल आमी जीव कित्याक कृष्ण भगवत गीता सांगता ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन आमी कितलेकी सनातन कालाच्यान हांगा भगवंताच्यान विंगड जावन हांगा आयिल्ले आसात आनी आमी भगवंताला 3 गुणात फसूंक घेना हे भौतीक जगताचे आमी कोण आमी कसल्याक हांगा आयल्याची आमी हे विसरून गेल्याची आमी इतले एब्सॉर्ब जाल्याची की म्हण सांगल्यार आमकां भगवंताक आमी डे बाय डे विसरते वचचे लागल्याची जाल्यार आमी आमगेले गुरुवर्य सांगताच की म्हण सांगल्यार आमी कसं जावका आमगेले भावन कसं जावका साधक भक्ताले ते विप्रलंब भावना येवका आमी भगवंता खातीर रडका भगवंता कशी हे चैतन्य महाप्रभून आमकां शिकयले कशी आमी नयनम गलदश्रुधारया आमी भगवंताले कीर्तन चॅन्टिंग करतना आमच्या दोळ्याच्यान उदक येवका जाल्यार काही लोक अशी ऍक्टिंग करतात काही लोक रडील टायप हे टायप तांकां प्राकृत सहजियास म्हणटात प्राकृत सहजियास लोक आसाचे बंगालात अजून सुद्दां आमकां तशी उरच्या ना जाल्यार आमगेले कसं आसा खरे आमी भगवंताच्या कडेन विंगड आयिल्ली कित्याक की म्हळ्यार आमगेले ते क्राय कसं आसा रडणे ते जिनून क्राय उरका प्रभुपाद म्हणटाची जिनून क्राय ऑफ चाइल्ड अशें कशें बाबा आमी म्हणयता की चेरडाल रडणे ते रडणे जिनून क्राय आनी फाल्स क्राय उरता एक पण ताका एक आवसो एक माताजी घरात रांदचे कुडींतू इतलें बिझी उरता की म्हण सांगल्यार ती एक वटेन तिणें भाजी करचे दवरले उरता एक वटेन ती हलवा चाळते उरता एक वटेन पुरी करच्याक ती पीठ हे करते उरता एक वटेन ती तेला कायल दवरली उरता तेन्ना इतलें ती बिझी उरता आनी थकिल उरता बी ती तेन्ना ते चेडू माळेर न्हिदिल्ले चेडू रडता रडतना ती वट्टू थंय सोडता आनी धांवन वता आनी चेडूक आपणाले एक कुशीत घेता आपल्या पायार न्हिदोंक घेता आनी ताका समाधान करता आनी ताका एक लाड्डू घेवन येवन ताका लाड्डू खावयता ताका हातांत एक लाड्डू दिता आनी ताका समाधान करून ताका बसोवंक घेवन आनी आपूण आपणाल्या कामाक वता आनी नेक्स्ट डे दुसरे दिवस कशें जाता तीच सेम माता आंगणा भितर सांजेर बसून घेवन शेंगा सोलून घेवन खाते आसा शेंगा बी आनी तेच्या टायमाक चेडू माळेर न्हिदिल्लो चेडू आनी रडता आनी ती आयकत ते चेडू जोरजोरान रडता अम्मा खंय गेल तूं रडता ती वतना ती आपणाक शेंगा खावच्यान तितले हे करता की म्हळ्यार ती लक्ष दिना तेन्ना ते चेडू रडत आवय कडेन येता म्हणटा काल अम्मा तूं हांव एक पाटी रडलो आनी तूं धांवन आयली आज तू कित्याक आयिल्ली ना आज तू फ्री बसल्या कामाक सुद्दां ना तू आराम आंगणा बसून शेंगा खाते आसा तू म्हागे कडेन कित्याक आयिल्ली ना म्हळ्यार तेन्ना आवसो म्हणटा चेडा तू मगे काल रडिलास न्ही तू आवसू खातीर रडिलो आनी आज कसल्याक रडतेस तू लाड्डू खातीर रडते आसा हे एक कथा सान एक रियलायजेशन आमगेले रडणी कसं उरका ते जुनून क्राय उरका आमी चॅन्ट करतना हरे कृष्ण महामंत्र जाप करतना आमी कृष्णा कडेन मागताची हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तातूंत आमी कृष्णाक सांगताची कृष्णा आमकां तुका सेव दी अशें मागताची आमी जाल्यार आम खरें सेव करचे आमकां हे आयिल्ले तेन्ना आमी मागशान वताची आमगेले कसं उरका ते जिनून क्राय उरका आमगेले ते भजन कसं उरका ते सपरेशनात भजन उरका कृष्णा आमकां तुगेले सेवत लाय भगवंता तुका कित्याक की म्हळ्यार सेवापेक्षा व्हड खंयचें ना बाकी वट्टू आमी खंयचे मागेत जाल्यार भक्त लोक कसो आसाची भगवंताल सेवाच मागका आनी दुसरें कसलें मागचे ना म्हण सांगताची तशें आमगेले ते क्राय कसो उरका नयनम गलदश्रुदायक कशें कृष्ण चैतन्य महाप्रभू सांगताच की तशी उरका नरोत्तम दास ठाकूर भक्ती विनोद ठाकूर हांणी वट्टू आमकां तांगेले विंगड आमगेले भजन रुपांत आमकां सांगून दिल्ले आसा कशी आमी भगवंता कडेन कशी आमी सपरेट जावन आयिल्ले आसल्यार सुद्दां आमी कशी भगवंता कडेन वापस आमी रिमेंबरन्स इन सपरेशन इज युनियन आमी ते भावने भितर आमी सपरेशनाचे विप्रलंब भावा भितर वचून आमी भगवंताल भक्ती केल्यार आमी भगवंता लोकांक आमी पावयत हे साधक भक्त लोकांक मस्त इम्पॉर्टंट आसा आमगे जिवना भितर तशें हांव म्हगेले वाणीक विराम दिता हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मस्त धन्यवाद म्हाका हे एक सान सेवा दिल्ल्याक हांवें म्हाका एक कळत तसर एक अल्प एकांत भितर एक 2-3 थोडे एक उदाहरण घेवन सांगचे प्रयत्न केल्लो आसा